हे सगळे स्टेप जे आसा हे सगळे वार्ड कावन्सिलर हेजी इनिशिएटीव आसा, रितीश नायकाची इनिशिएटीव आसा, म्युन्सिपालिटीचे अध्यक्ष आनंदाचे सपोर्ट आसा, चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियर सगळ्यांचो सपोर्ट, सगळे कावन्सिलर सपोर्ट, हे सपोर्टाचे हे सगळे जाल्ले आसा. हे सगळे लोकांची आमच्या ह्या खडगांव लोकांची मागणी आशिल्ली, ती कावन्सिलरा कडेन मागणी आशिल्ली रितीशा कडेन, आनी ते कन्सिडर करून हे सगळे करपाक घेतले आसा. आनी एक म्युन्सिपालिटीचो बरो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा आनी बरो म्हणजे लोकांकूय खूब त्रास जाताले व्हडचे, अशी गाडी येताली, एक्सिडेंट जावंक शकताले, थंय कोणी मरूंक शकताले, आनी ताका लागून हे भायर म्हागेलो चड सपोर्ट आशिल्ले. हांगसरले अशे लोक स्कूटर मोटरी घेवन वयताले आनी ते एक्सिडेंट जावंक शकताले, हायवे तेकून आसले, आनी ताका लागून म्हागेलें ऑब्जेक्शन आशिल्लें आनी हे आयज म्हाका पुराय जालें नासतलें. आनी हांव एकदम हेजेर हे कामाचेर खुशाल कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें केल्लें आसा. कोण कॉन्ट्रॅक्टर शिवानंद गौडा ताणें काम बरें केल्लें आसा. आनी रितीशाक आनी तेंचे स्टाफ सगळ्यांक आनी सगळ्यांक हे देव बरें करून म्हणटा. आनी कॉन्ट्रॅक्टरान बरें काम केलां, ताका देव बरें करून. तो कॉस्ट कितलो तो? 32 लाख कितले? 32,11,536. आज हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता जो आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ स्टेप्स आनी पार्क जो आसा हे म्हाका दिसता आमी म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर म्हाका लोकांनी कडेन मागणी केली की हांगा ब्युटिफिकेशन स्टेप्स जावपाचे, की हांगा हायवे आसा आनी सराचे तशें आज ऑनरेबल मिनिस्टर उलयसरान सांगिल्लें की हायवे कनेक्ट आसल्या कारणान एक्सिडेंट जावपाक शकताले. सो आमी हांगा एक सुंदरशें अशें आतां हे स्टेप्स ब्युटिफिकेशन केलें, पार्क ब्युटिफिकेशन केलें आनी हो प्रोजेक्ट म्हाका दिसता अरावंड 32 lakhs 11,536.59 हे कॉस्ट आसा हेजो. आनी हे कॉस्ट म्हाका दिसता हे सगळे आमी 15 वॉर्डान जे आमकां ग्रांटाचे पयशे येता आनी ते नंतर जे आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर हे फायली सगळी आमच्यो अप टू सुडा DMA आनी मिनिस्टर सगळे अप्रुवल फास्ट हाडटा. सो हांव ऑनरेबल मिनिस्टर श्री OS नायक यांचे आभार मानता पयलीं की तेंच्या खातीर असं काम म्हणजे फास्ट पेस सुरू जाता. हो आतां एक प्रोजेक्ट जालो, आनीक म्हाजो एक प्रोजेक्ट येता तो आसा अरावंड मोर दॅन 30 lakhs आसा ब्युटिफिकेशन फ्रॉम चिचेकडच्यान आमचो 330 square. सो तेच्या नंतर MLA फंडान हांगाच आमचो एक गार्डन येता अरावंड 42 lakhs एस्टिमेट ऑलरेडी जाला आनी ते म्हाका मे म्हयन्यान आमकां काम सुरू जातलें. हांगा ओपन स्पेस हांगाच सकयल आसा. सो वेगळे ओपन स्पेस तुमी पयला आसतले, आतां शांतीनगरान आमी ओपन स्पेस केले. आतां पार्किंग हे आतां आमचे पोंडा म्युन्सिपालिटी कडेन व्हडले पार्क येवपाचे आसा, ते आतां टेंडर फुडल्या विकाक जातले. सो तेजें काम एक 2 वर्सांत कंप्लीट जातलें. तेजे अरावंड 5 कोटी आसतले. 5 कोटी येतली, तातूंत भितर इतलो व्हडलो पार्क येतलो, तो वॉकिंग ट्रॅक आनी लोकांक सगळे आमी सराची संकल्पना आमी चिंतला की सगळ्या वॉर्डांनी अशें ओपन स्पेस ते गार्डन करपाचे, लोकांक सगळे तेंचे एरियान वॉकिंग करपाक मेळपा, हेल्थ आपली बरी दवरपा खातीर हे सगळें आमी करता. म्हणजे ओपन स्पेस डेवलप नाशिल्ली ती आतां डेवलप करपाक लागले आमी. आनी तशेंच आतां म्हाका दिसता आमचे आनीक जो गोल्डन प्रोजेक्ट जो आसा तो खूब वर्सां बंद पडिल्लो, ते सुद्दां आमी मेन उद्घाटन करतले. हे हातून योगायोग म्हळ्यार हे सगळे म्हाज्या वॉर्डान येता. सो म्हाज्या वॉर्डान म्हाका दिसता मोर दॅन 15 कोटी वयर, म्हाका दिसता 15 कोटी मिनिमम म्हणजे काम म्हाज्या वॉर्डानूच आसतलें. बाकीच्या वॉर्डानूय आसा, अशें न्ही की कुट्टी पंचायत एरियान सुद्दां फुटसाल ग्रावंड येता, ते वॉकिंग ट्रॅक येता. सगळ्या कडेन डेवलपमेंट चालू आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरचे आदारान आमी हे सगळे फुडें व्हरता. हांव तांकां आभार मानता. आनी तशेंच आमचो चेअरमॅन आनंद नायक, सगळे कावन्सिलराचो पाठिंबा, चीफ ऑफिसर टेक्निकल जे आमचे आसा ME JE आसा, आयुश पट्टे आसा, विशांत नायक आसा, मागीर सनम आसा, मागीर टेक्निकल स्टाफ आसा, अकाउंट सेक्शन आसा, एडमिनिस्ट्रेशन, तेंचे हांव आभार मानता. हे सगळे आमी एक जोडीन काम करता आनी हे सगळे आमचे कामां फुडें वता. म्हणून हांव परत एकदां म्हाका बरें दिसलें की हे काम जालें, बेगीन जालें, फास्ट जालें आनी अशेंच आमी आनी काम हांगा करतले सगळ्या फोंड्या सिटीन. आमचे सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक सराचे धन्यवाद म्हणटा प्रितीशाचे, कित्याक आज सराक लागूनच आज फोंड्यान सबंद पळया तुमी जे प्रोजेक्ट आज फोंड्यान उबे जाता. आतां आमचो म्युन्सिपालिटीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो जवळ जवळ पूर्णत्वा कडेन येयल्लो आसा आनी चडशे फक्त एक फर्निचराचें तेजें काम बाकी आसा, बाकीचें चडशें काम जाल्लें आसा. ते सुद्दां आनी एक म्हयन्यान किंवा 1.5 म्हयन्यान हे काम हेजें उद्घाटन जातलें. कित्याक इतले कोटीचें हे काम आसा न्ही, ते सराक आज अप्रुवल
हय MP फंडाच्यानूय पळय ती कामां जावपाची आसा. आज इतली फोंड्यांत पळय सबंद काम चलता. मागीर आमचो गोल्डन जुबली बाब रितेशान सांगले प्रमाणे गोल्डन जुबली ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा आनी तो मे एंडाक कॉन्ट्रॅक्टर किल्लेकारान सांगले प्रमाणे तो आमकां हँड ओवर करता म्हणून सांगले न्ही. सो इतले मोठे मोठे प्रोजेक्ट आनी हे सुंदर अशें कित्याक हे आज जे आज आमकां हे पळोवपाक मेळटा ही खरें अत्यंत गरज आशिल्ली. आज आमी पळयताले की हे सायडीच्यान गाडयो ज्यो येता न्ही घडपा बनायला सामकी स्पिडीन सामके एक वयताले ते. दुसरी गजाल जाली की हो मेन हायवे असल्या कारणान हांगा एक्सिडेंट सामको जावपाक इतलो चान्स आमी पळयल्या सुद्दां जायते एक्सिडेंट सुद्दां हांगा जाल्ले आशिल्ले. आनी खरेंच हांव बाब रितेशाक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणें हो फाटीं लागून सामको कित्याक हें सादें काम न्ही. ज्यो फायली पळय पणजे वयता आनी फाटल्या फुडल्यान धांवचें पडटा एडमिशन अप्रुवल हांगा थंय हांगा एवढे तेवढे धांवन तो इतले त्रास काडून आज हें काम पडतून येयल्लें आसा. हांव खरेंच तेजे मना पासून कित्याक हे लोकांक खातीर हे लोकांच्या फायद्या खातीर हो आज हे ताणें केल्लें आसा. तेका हांव तेजे चड धन्यवाद धाडिता. अशें बाकीचे फोंडेचे प्रोजेक्ट जे आसा तेवूय बीन सगळे बेगीन जातले. आनी आयचे हय आज लोकांची खरें मागणी आशिल्ली ती आज पूर्ण जाल्ली आसा. बाब सागर हांगसर आसा, बाब तारीकर आसा, बाब लक्ष्मण आसा. ह्या लोकांक खरेंच तांकां आज ते सगळे खुश जाल्ले आसा. म्हजें नांव सोहन केळेकार आनी सांगपाचें म्हणल्यार की फ्रेंड्स कॉलनी हाका लागूनूच आसा. आनी फ्रेंड्स कॉलनी 1995 सुरू जाल्ली. म्हणजे लोक हांगा रावपाक आयिल्ले तेन्ना हांगा पयशींच वसाड एक रस्तो आशिल्लो. सरान सांगलें अशें इट वॉज व्हेरी अनसेफ. फाल्यां कितें जातलें म्हणून कळनाशिल्लें, एक्सिडेंट जावपाक शकतालो. खूब जाणांचो विचार आशिल्लो की हांगा रस्तो करचो. थोड्या लोकांक हांगा रस्तो जाल्लो जाय आशिल्लो. पूण म्हाका दिसता हें आज डिसिजन घेतलां की हांगा एक स्टेप्स करपाचें. ते सेफ्टीचे दिसून सगळ्या लोकांक हें बरें. आनी जे लोकांक जो रस्तो जाय म्हाका दिसता ताका वेगळी वेवस्था करतले सर. सो तांकांय तांचें एक मनोकामना ती पूर्ण जातली शॉर्टकट येवपाक हांगा कळ्ळें न्ही वचपाक काडपाक मानार बी. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हें म्हाका दिसता हें एक स्टेप्स न्ही, एक भव्य एक मिनी ऑडिटोरियम सो जाल्लो आहा हो. कळ्ळें न्ही. हांगा लोकांक म्हाका खूब जाणां म्हणटा अरे बाबा हांगा आमी पार्टी करुया, बर्थडेची पार्टी करुया, कितें करोवकय दवरुया. खूब जाणांचे विचार हांगा आयल्या कळ्ळें, सुरवात जाल्या. पूण हातूंत एक दिसता एक उत्साह आहा सगळ्यां मदीं की हांगा एक बरें युटिलायझेशन जातलें. फक्त एक म्हणजे बरें मेंटेनन्स करपाक जाय. सो म्युनिसिपल मार्फत समज जाता हें मेंटेन करपाक मे बी एक 15 दिसांनी तरी एक क्लीन करपाक पडटलें. सो आमी बरे भशेन हें मेंटेन करुया. ही एक म्हाका दिसता एक रितेशा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार रितेश आमचो फ्रेंड, स्कुलांतलो फ्रेंड. आमी केजींतल्यान बरोबर. आनी आमचो बाय डिफॉल्ट तो आमचो वॉर्ड मेंबर कावन्सिलर जाल्लो आसा. आनी तांचे डॅडी इज आवर MLA. सो दोगांयची एक जोडी आमकां लाभिल्ली आहा. आमच्या फ्रेंड सर्कल आमचे फ्रेंड्स कॉलनीलो आमचे मेंबराक सांगलां तांचो फायदो घेया तुमी. दोगूय जाणां आसा. हांव बिझनेसान आसा, म्हाका खबर आहा की फायदो कसो घेवपाचो तो ते देवानूच म्हाका दिसता ते दोगूय आमकां फ्रेंड्स कॉलनीक एक बरें एक डेव्हलपमेंट जातलो. पूण दोगांयची जोडी केल्ली आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.